नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावडेकर सविस्तर खबरांनी हेडलाइन्स ब्रॉट यू बाय पंचामृता। एक्टिविस्ट राजभवनार गोंयांत गुंडाराज एक्टिविस्ट टार्गेट लक्ष घालचे म्हणून राज्यपालाक निवेदन रामाक खंय इंटरनल इंजुरी स्टेटमेंट दिवपाचे मनस्थितींत घरकान्न उलयल्या। मोपा तणाव पार्किंग फी परत वाडयल्ल्यान टॅक्सीवाले रस्त्यार बॅरिकेड वडून विमानतळाच्या वाठारांत गोवा फॉरवर्ड आरजीपीचो तेंको पावले मुख्यमंत्र्या मेरेन मुख्यमंत्री म्हणटा सध्या फी वाड होल्डार। आशिया क्रिकेट कपाचे फायनलीचेर बॅटिंग करपी रॅकेट सांकवाळे एका व्हिलांत चलतालो प्रकार 5 जाणांक उखल्ले 10 लाखांची सामग्री जप्त सगळे भायले कर्म गोंयांत। ज्यांका काम करपाची इत्सा ना तेच बेकार मंत्री आमदारांक मेळून सरकारी जॉब वा घर बसून जॉब मेळचो ना नोकरी मेळाव्यांनी वचात मुख्यमंत्र्याचो उलो। धनगर समाजाक एसटी दर्जो ना गोवा धनगर समाजाची केंद्रीय समिती मेळ्ळी मुख्यमंत्र्याक केंद्रीय घर मंत्र्याक मेळून विशय तडीक लावचो न्याय दिवचो संघटनेची मागणी। कांय लोकांक सत्तेचो सडला माज तांचो माज देंवोवपाची वेळ आयल्या तांकां जागा दाखोवपाची ताकद फक्त उठांत फर्मापुडयेर मेळाव्यांत गोविंदाची गर्जना। म्हापशा बाजारांतल्या दुकानांत ईडीची धाड अवैध परकी चलन व्यवहाराचो पर्दाफाश विमानतळाचेर धरिल्ल्या डॉलर रकमेची सुत्रां सोदीत ईडी पावल्या म्हापशा मार्केटांत। रामाचेर हल्ल्याचे फाटभुंयेर एक्टिविस्ट राज्यपालाक मेळ्ळे कायदो सुवेवस्था इबाडल्या गोंयांत गुंडाराज एक्टिविस्ट टार्गेट जाल्यात राज्यपालान लक्ष घालचें म्हणून राज्यपालाक निवेदन गुंडा राजाच्या आड कांय वाठारांनी रॅली काडटात रामाची घरकान्न सांगता त्या प्रमाण रामाक मुको मार बसला तो खंय पुलिसांक स्टेटमेंट दिवपाच्या मनस्थितींत ना। आज आमी गव्हर्नरा म्हऱ्यान गेल्ले एक रिप्रेझेंटेशन दिवपाक की स्टेटीन कशा पद्दतीन एक्टिविस्टांचेर आनी गोंयच्या लोकांचेर अत्याचार आनी अटॅक जाता आनी ताजेर मोठ्या प्रमाणान एक दृष्टिक्षेप ताजेर घालचो आनी गव्हर्नरान ह्या गोंयच्या सरकाराच्या आमी विरुद्ध अशें न्हय गोवाच्या गोंयान जें कितें चल्लां ज्या पद्दतीन लोकांचो आवाज बंद केलो वता लोकांची फ्रीडम ऑफ स्पीच कशा पद्दतीन बंद केली वता हाजेर आमी एक आढावो गव्हर्नरा हिज एक्सलन्सी गव्हर्नरा म्हऱ्यान आमी पुट अप केलो। वी वॉन्ट सी एट लार्ज people of Goa knows who's the culprit and mastermind, but only thing is that we are expecting the government to act accordingly आणि त्या चोराक धरपाचें काम कोणाचें पुलिसांचें की रामा जसो पयलीं ताका आमी जेम्सून हाडलेलो तसो तो पळोवपाक फिट कसो दिसता पण तो फिट ना तेच्या दोळ्याचें विजन अजून येवंक ना ताका दोळ्यान ब्रायट दिसना तेचे युरिनाचे प्रॉब्लेम आहा ते सॉर्ट जावंक ना प्लस तेजे आमी आतां MRI केला तेन्ना आमकां कळ्ळें की तेच्या तकलेकूय मार बसला मातसो ब्लड क्लॉट जालो आसा आनी अशें हातून तेका चलपाकूय जायना सो हांव मागता की ज्या पर्यंत म्हजो घोव जसो घरांतल्यान 18 तारीख सकाळीं जेन्ना भायर सरलेलो तसो ते स्थितीन तो परत घरा येना त्या पर्यंत ताका डिस्चार्ज दिवचो न्हू आनी ताका जाता इतल्या बेगीन गव्हर्मेंटान तेचेर अशें लक्ष घालून तेका जस्टिसूय दिवचो आनी ताका हेल्थ वायज ताका फिट हें करिसर ताका हें करचो स्टेटमेंट सद्या हांवें आतांच सांगला न्हू की तो मेंटली फिट ना कित्याक ताका ट्रॉमा इफेक्ट जाल्लो आसा तो मदींच आंग काडटा आनी दुसरो म्हणल्यार तेच्या ब्रेनाक क्लॉट मेवला सो सद्या तो स्टेटमेंट दिवपाच्या स्थितीन ना दोतोर जेन्ना ताका सारको सांगतलो की तो फिट जाला तेन्नाच
मोपा पार्किंग फी परत वाडयल्ल्यान टॅक्सीवाले चाळवले. विमानतळाच्या गेटी भायर आंदोलन, बॅरिकेडी ओडून भितर घुसले. पोलिसांक कडेक काडून GMR ॲडमिन बिल्डिंगे भायर पावले. बरोबर आमदार विजय, RGBचो मनोज. विजयाची तड लाग मेरेन खंय आंदोलन. तेवटेन विजय आनी मनोजा बरोबर मुख्यमंत्र्याक मेळूंक पावले. मुख्यमंत्री म्हणटा सध्या फी वाड होल्डार. मोपा विमानतळाचेर GMRन पार्किंग फी परत वाडयल्ल्यान टॅक्सीवाले आंदोलनार. विमानतळाच्या गेटी भायर आंदोलन सुरू जालें. मात पिकार टॅक्सीवाले बॅरिकेड ओडयत पुलिसांक कडेक काडीत ॲडमिन बिल्डिंगे मुखार पावले. These outside lobbies are getting emboldened. तांकां मागीर छातयेन हें भरलां. आता फुडें कितें आसतलें तुमचें फुडली स्टेप कितें? फुडले आमी लोकांक पळय, लोक संघटीत आसपाक जाय, एक आसपाक जाय. आमी लोकां बरोबर आसा. हांगा एक क्लियर कट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट उतर दिल्लें आहा. उतराक नेगार वता. गोंयकार म्हणटा मनीस उतराक नेगार वचना. मुखेलमंत्र्याचे फुडें हें उतर दिल्लें आहा. आनी थंय क्लियर कट उतरांनी अशें बरयलां की रोल बॅक ऑफ एक्झॉर्बिटंट पार्किंग चार्जीस. एक्झॉर्बिटंट म्हळ्यार म्हारग. हे मुखेलमंत्री म्हणटात. प्रत्येक जण टॅक्सी चलोवपाक शकना. जर टॅक्सी जर चड जाले जाल्यार फाल्यां भाडी मेळचे ना. जशें मायनिंग टायमार जाल्ले, जशें ट्रकांचे जाल्ले, सेम हांगा जातले. थंय जावपाक नाका. आनी हांगा कोण तरी BJPचे लिडर तेंच्या वांगडा उबे रावतात, आश्वासन दितात, CMा कडेन वयतात, असली लेटरां काडटात आनी फाटल्यान हें करता. ह्या लिडरांनी आज आन्सर करपाक जाय की तुमच्या CMाक हो GMR व्हॅल्यू दिता काय ना. त्या टॅक्सी युनियनाक हो GMR बरयता की आपणाक तूं आनी लेटर करूं नाका, आपणाक तूं आनी प्रश्न करूं नाका. तुका आपूण क्वेश्चन, तुजे प्रश्न आन्सर करपाक आपूण बायंडींग ना म्हणून सांगता. म्हणजे इमेजीन हेंची दादागिरी कोणाच्या घुसतात. एअरपोर्ट आमी हाडलो. एअरपोर्ट कितें हाडलो? एम्प्लॉयमेंट आनी लोकांक वेवसाय मेळपाक जाय म्हणून. तो लाभ आमकां मेळूं ना म्हणून आवाज तेजे भितर म्हाका इनवॉल्व केलो. इलेक्शन म्हणून न्ही, तेजे भितर तो आल्लेकार पळयता न्ही सगळे बाबतींत. आज CMान आमकां कितें सांगलां की आपूण सॉल्व करता प्रॉब्लेम. तांकां येवन दे आनी तांकां सांगून दे आपलें कितें कितें आहा. GMR कंपनी आसूं, तेच्या करोडांनी पयसो कितें आसूं, एकटो कोण भायल्यान येतलो आनी आमकां धागा घातलो ते आमी खंयच खपोवन घेवचे ना आनी ताका आमी खंयच सक्सेस जावन दिवपाचे ना. मजगती आंदोलन करप्यांक ॲडमिन बिल्डिंगे मुखार बसून आमदार विजय कांय टॅक्सीवाल्यांक घेवन मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो. आमी सरकारा कडेन मागला, चड करून मुखेलमंत्र्या कडेन मागला की जी दरवाड जाल्या, जी रातची वाडयल्या, ट्रम्प टॅरिफ कशे रातचे जाल्या, मोदीक दुखता टॅरिफ घाले म्हणून, तशी ही टॅरिफ हो लोकल टॅक्सीवाल्याचेर टॅरिफ हो रातचो 12 वाडयलेलो. तो दीस इज अनफेअर अँड दीस इज इनजस्टीस टू द लोकल. सो हे पेंडींग दवरचें म्हणून आमी सांगलां आनी ते तो दवरतलो म्हणून आमकां ताणें उतर दिलां 3 तारीख मेरेन. 3 तारखेचे पयलीं ताजो जो ऑफिसर आहा तो वचून ते रिव्ह्यू करतलो आनी परतो आमचे कडेन येतलो. मजगती मुख्यमंत्र्यान हे विशीं स्पश्टीकरण दिलां. हो रेट वाडयला जो म्हणटा तो कमर्शियल पार्किंग आहा तेंचे, लोकांच्यो प्रायवेट कार पार्किंग करपा खातीर. तेंच्यांनी भितरलो एकूच डिमांड केला की थंयसरल्यो ज्यो गोवा आपले ज्यो टॅक्सी ज्यो आहा रेंट अ कार, ह्यो टॅक्सी बंद करच्यो. तेंचो एक्सेप्टेड आमी रेंट अ कार जो आहा पळय न्ही तो थंयसर बंद करता सांगला. दुसरी गजाल, ह्या कावंटरा वयल्यो टॅक्सी लायता पळय न्ही तेंचो खंयसरूच रेट वाडोवंक ना. तेंचो पार्किंग रेट जो आसलो पळय तोच आसलो. आतां जो कमर्शियल जो लायता पळय न्ही तेंचे कमर्शियल म्हणजे प्रायवेट कार आनी कोण हाडून लायता तो रेट तेंच्यांनी वाडयला. ते जर सांगता आसत आमचो ब्लू कॅबा खातीर वाडयल्या म्हणून पयशे जाल्यार कमी करपाची म्हजी तयारी आहा. ओके, अजूनही तांकां सांगता तेंच्यांनी 100% हेजेर येवचे, तेंच्या कडेन बसून रिझॉल्व करपाची तयारी आहा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आशिया क्रिकेट कपाच्या फायनलीचेर बॅटिंग करपी रॅकेट वेर्ना पुलिसांनी एक्सपोज केलें. साकवाळे एका व्हिलांत खंय बॅटिंग चलतालें. 5 जाणांक उखल्ल्यात. 10 लाखांचें सामान जप्त केलां. 54 मोबायल, 7 लॅपटॉप, TV, बाकीच्यो वस्तू जप्त. धरल्यात ते सगळे खंय भायले कर्म करूंक गोंयांत. नमस्कार सगळ्यांक येवकार. आमी आयज जी इन्फॉर्मेशन घेवन आयिल्ले आसा, वेर्ना पुलीस स्टेशनान काल रातचे साकवाळे जाग्याचेर एक रेड मारून एक इंटरस्टेट क्रिकेट बॅटिंगाची एक रॅकेट बस्ट केल्ले आसा. हातूंत भितर 5 लोकांक धरिल्लो आसा आनी 10 लाखाचें सामान जप्त केल्लें आसा, जे आमकां सद्याक इन्फॉर्मेशन मेळटा. 54 मोबायल फोन,
7 लॅपटॉप, 2 इलेक्ट्रॉनिक राउटर, एक टीव्हीचो सेट, 17 पासबुकाचे डॉक्युमेंट्स आणि वेगळे वेगळे इलेक्ट्रॉनिक आयटम 10 लाखांचे जप्त केल्ले आसा. जे सद्याक आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा हे रेडीन भितर 5 लोकांक जे अरेस्ट केल्ले आसा. सगळे खंय गोंयचे भायले आशिल्ले आणि एक विला आशिल्लो, विला जो इट वॉज नियर टाटा रिओ दे गोवा सांकवाळ हे जाग्याचेर रेड मारली. आमी जाणा काल इंडिया पाकिस्तानाची फायनल मॅच आशिल्ली, एशिया T20 कप हे चालू आशिल्ले आणि अख्खे गोंयचे लोक ही मॅच पळोवपाक व्यस्त आशिल्ले. आणि त्या टायमाचेर खंय वेर्णा पुलिसांक एक इन्फॉर्मेशन रिलायबल मेळ्ळें की खंय तरी सांकवाळ एक जाग्याचेर एक विलांक भितर 5 लोक बसून हे बॅटिंगाचे एक प्रकार चालू आसा. जेन्ना ताका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें, वेर्णाचो PI जो आसा आनंद शिरोडकर हांच्यांनी इमिजिएटली आपले डिवायसीक इन्फॉर्म केली आणि तांच्यांनी एक रेडिंग टीम तयार केली. त्या टिमीन खंय PI आनंद शिरोडकर, PSI कॅरी फेर्नांडीस, हेड कॉन्स्टेबल, पुलीस कॉन्स्टेबल आशिल्ले आणि तांच्यांनी खंय सुमार 11:30 ह्या जाग्याचेर वचून रेड मारली. आणि जेन्ना ते रेड मारपाक गेले तांकां ते विलान भितर खंय 5 लोक जे आशिल्ले हे खंय तांकां रेड हँडेड मेळ्ळे जे बॅटींग घेताले. आणि जेन्ना तांकां धरलो तांचे कडेन हे सगळें सामान जप्त जालें जें आमी सांगलां. 54 मोबायल फोन, 7 लॅपटॉप हे सगळें सामान 10 लाखांचे जप्त केल्ले. वेर्णा पुलिसान सद्याक खंय हे 5 लोकांक कस्टडीन घेवन तांकां अरेस्ट केल्लो आसा. पंचनामा करून हो सामान अटॅच केल्लो आसा आनी फुडलो तपास चालू आसा. खंय तरी जे आमकां अरेस्ट जाल्ल्या लोकांची नांवां आतां कळून येता. एक म्हणटा तो दीपक कुमार कारवानी 35 वर्सांचो मध्य प्रदेश रावपी. दुसरो म्हणटा तो मनोज कुमार मुखिया 25 वर्सांचो बिहार रावपी. तिसरो मदन मुखिया 44 वर्सांचो बिहार रावपी. चौथो जगदीश चौधरी 40 वर्सांचो होय महाराष्ट्राचो. आणि अरविंद बाबूलाल विश्वकर्मा 25 वर्सांचो महाराष्ट्राचो. आणि जे घर आमकां सद्याक कळून येता हाऊस नंबर 197/1/8 नियर टाटा रिओ जुवारीनगर सांकवाळ. हे 5 लोकांक हे जाग्याचेर रेड म्हणून काल अरेस्ट केल्लो आसा, सामान अटॅच केल्लें आसा आणि फुडलो तपास चालू आसा. खंय तरी हे बॅटिंगान भितर कितले लोक आणि लिंक आसा, वेदर देर आर एनी मोर पीपल इनवॉल्ड इन दीस बॅटिंग ऑर नो. आणि हांचो एक खंय तरी हाय कमांड खंयच्यान ऑपरेट जाता हाची फूल तपास खोलायेन वेर्णा पुलिसान चालू केल्लो आसा. वास्कोच्यान पुलण मिडिया खातीर विक्रम नायक. गोंयांत जॉब आसात मात काम करपाची इत्सा ना तेच बेकार. नोकऱ्यो घरा बशिल्ले कडेन येवपाच्यो ना. नोकरी मेळाव्यांनी वचात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो तरणाट्यांक उलो. आमदार मंत्र्यांक मेळून सरकारी जॉब मेळटलो म्हणटा ती गजाल खंय चूक. प्रायवेट उद्योगांनी मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्यो आसात. भुरग्यांनी खंय ते जॉब उखलचे. सगळे जाण एम्प्लॉयमेंटान एक्सचेंजीन रजिस्टर्ड कित्याक करता? आपल्याक फक्त गव्हर्मेंट नोकरी जाय म्हणून. प्रायवेट नोकरी जाय म्हणून तो एम्प्लॉयमेंटान रजिस्टर्ड करिना. आपल्याक गव्हर्मेंट नोकरी जाय म्हणून थंयसलो फिगर हो 1,10,000 पर्यंत फिगर आमकां दिसता की आपल्याक जाय. ताज्या उपरांत आमी तेजेर स्क्रुटनी करपाक सुरवात केली. आफ्टर 10th, आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रॅज्युएशन तो फर्दर एड्युकेशन घेता आसत जाल्यारूय तो एम्प्लॉयमेंटान रजिस्टर्ड करता की आपलो नंबर लागचो. बरेच जाण म्हणटा की आपलो गव्हर्मेंटान नंबर लागोंक जाय केन्ना तरी म्हणून तो रजिस्टर्ड करता. The 50% one who was registering in the employment exchange, they are doing the further education, where they are continuing with their education. The second, म्हणजे 30% of the people who are registering in the employment, but still they are working in the private sectors. तांचें म्हणणें की प्रायवेट सेक्टरान जरी आपूण काम करता आसत जाल्यारूय बी आपल्याक गव्हर्मेंटाची नोकरी जाय म्हणून आमी हांगा कॅन्सल करिना आनी आमीय बी ताजो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीतलें नांव कॅन्सल करिना. हार्डली द 20% ऑफ द पीपल दे आर अनएम्प्लॉयड. बट ते अनएम्प्लॉयड कित्याक? तांकां कामूच करपाचें ना. म्हाजें तो स्पश्ट म्हणणें आसा. तांकां जर काम करपाचें असलें जाल्यार जॉब अवेलेबल आसा. दे आर नॉट रेडी टू टेक द चॅलेंज. दे आर नॉट रेडी टू टेक दीस ऑपॉर्च्युनिटीज वीच आर एट प्रेझेंट अवेलेबल इन द गोय. आणि म्हणून बरेचशे फावटी ते गोंयान म्हणजे आतां तर आमच्या वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटीन बी थंयच इंटरव्यू घेवपाक सुरवात केल्या खूब जाणांनी. आणि चुकून त्या खातीर गोंयांत इंटरव्यू घेता थंय सुद्दां फ्रॉम द नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट द पीपल आर कमिंग हियर. दे आर गिविंग द इंटरव्यूज. आणि आफ्टर ऑल गोंयांतलो कोण तरी येयना जालो आसत जाल्यार तांकां शेवटी भायल्यांक सिलेक्ट करचेंच पडटलें. परत गोंयकार भुरग्यांक रिक्वेस्ट करता की दे आर रेडी टू फॅसिलिटेट, दे आर रेडी टू डू द हँड होल्डिंग. जाल्यार आमच्या लोकांनी जॉइन जावपाची गरज आसा. Our government has launched several transformative schemes, including the PM Vishwakarma Yojana and Viksit Bharat Rozgar Yojana, and various labor welfare initiatives such as SPREE. These programs are designed to strengthen the labor force, safeguarding workers' rights and enhancing their welfare, while simultaneously creating new opportunities for youth and employees. The Viksit Bharat Rozgar Yojana
is opening new avenues of employment and skills. When combined with strength of its social security measures, these initiatives can transform the landscape of labor welfare and employment in our state. घर मंत्र्याबरोबर जाता तितले बेगीन बसका घेवपाचें मुख्यमंत्र्याचें उतर. धनगर समाज एसटी दर्जो सोदता. गोंयच्या धनगर समाजाची केंद्रीय समिती मुख्यमंत्र्याक वचून मेळ्ळी. 22 वर्सां जालीं खंय विशय हुमकळटा. अध्यक्ष बाबू कवळेकार आनी मुख्यमंत्र्याक मध्यस्थी घेवन एसटी स्टेटसाचो विशय घर मंत्र्या मेरेन व्हरपाची तयारी. सेंट्रल कमिटी आणि सगळे तालुका कमिटी आज सीएमाक मेळपा येयल्ले इतल्या खातीर की आमची जनरल बॉडी मिटींग जाल्ली पळय आनी त्या दीस थारायल्लें आमी कित्याक आयज आमकां जे एसटी भितर इन्क्लुजन धनगर समाजाचे अन्याय जो आमचो जाल्लो आसा गेली 22 वर्सां म्हळ्यार घाकू वेद एक म्हणून आमी तेन्ना एक बरोबर लढू दिल्लो आनी घाकू वेदांतल्या 3 कम्युनिटी 2003 इन्क्लूड जाल्ल्यो गावडा कोंबी वेळी आनी 2003 ते आतां 2025 म्हळ्यार 22 वर्सां धनगर समाज स्ट्रगल करता. टायम टू टायम सगळ्यांचे अहवाल धाडून जे कितें सांगलां RGN म्हळ्यार रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जे ते स्क्रुटिनी करता त्यांनी प्रत्येक फावटी जे कितें आमचे कडेन मागलां तितलें आमी दिलां आनी शेवटी सगळ्या तांच्या प्रश्नाचें आमी निवारण केल्लें आसा. जे तेमी कितें क्वेरीज काडले तितल्या क्वेरीचे आमी रिप्लाय दिल्ले आसा. म्हणजे आतां आमी मुख्यमंत्री सीएम मेळपा येयल्ले की आमी जे RGN शेवटचें एक नोटिफिकेशन कार्ड म्हणून सांगलें आमकां जे गवळी धनगर नोटिफिकेशन तें सुद्दां आमी काडलें आनी आतां आमचे कांय टेक्निकल म्हळ्यार कसलेंच आमचे कांय उरली ना. RGNची क्वेरीज एकूय उरली ना. तेन्ना जात तितले बेगीन आमकां आमचो अन्याय जाल्लो आसा गेली 22 वर्सांचे आमी स्ट्रगल करतात ते तुमी दूर करचे हेजे खातीर सीएम मेळपा येयल्ले. सीएमान आमकां आश्वासन दिल्लें आसा की जात तितले बेगीन आमी RGN कडेन आपूण मिटींग ऑर्गनायज करता RGN रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कडेन आनी तेजे उपरांत आमकां RGNचे मिनिस्टर म्हळ्यार होम मिनिस्टरा कडेन मागीर मिटींग आमकां आमी घेवची अशी म्हणजे रिक्वेस्ट केला ती तेमी घेता म्हणून सांगलें. इतली वर्सां RGI क्वेरी काडटले म्हूण आमचो प्रश्न सुटलो ना. मात तांच्या सगळ्या प्रश्नांचें निवारण आमी केलां. आतां फक्त सरकाराचेर उरलां म्हूण अध्यक्ष बाबू कवळेकार उलयलो. कित्याक जेन्ना RGN क्लियर केले उपरांत ते मागीर ट्रायबल मिनिस्टरा कडेन वयता आनी ट्रायबल मिनिस्ट्री मागीर पार्लमेंटाक घालून तें करप आसता. म्हणजे इतली वर्सां आमची उरपाचें पयलीं कारण आसलें कित्याक प्रत्येक फावटी RGI क्वेरीज काडी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ती क्वेरीज काडी आनी परत धाडी. ते आज आमी निवारण सगळें केल्लें आसा. तेन्ना आयज फक्त सरकाराचेर आसता तेन्ना आमी मुख्यमंत्र्याक सांगिल्लें आसा आनी आमकां खात्री आसा की टायम टू टायम आमच्या सीएमान आमकां हेल्प केल्लोय आसा. जे कितें गोवा गव्हर्मेंटांतल्यान जे करपा जाय ते आमच्या मुख्यमंत्र्यान केल्लें आसा आनी प्रत्येक वेळार आनी ताका लागून आतां सुद्दां तेमी सांगलें आसा की आपूण जाता तितली बेगीन मिटींग घेता. प्रुडंटा खातीर चेतन गांवस. कांय लोकांक सत्तेचो माज चडला. तांचो माज देंवोवपाची वेळ आयल्या. तांकां तांची जागा दाखोवपाची ताकद फक्त उठांत आसा. आमदार गोविंद उलयला. उठा कोणाच्या वाटेक वचना. कोण वाटेक गेले जाल्यार तांची वाट लायतले. वगी बसपाचें ना. आमदार गोविंदाची फर्माकुडयेर उठा गाकुवेच्या मेळाव्यांत शिटकावणी. ज्या लोकांनी मातयेचेर तेन्ना शेता वाटार कुदळून चलयतना नांगरून चलयलेना ज्या शेतावर किंवा हे आमचे व्हडले आमी बांद बांदले त्या लोकांचो कांय आस्पाव ना. ज्या लोकांनी फक्त आमचे जाणटेल्यांचे आमच्या पणल्याचे आमटे घेवन आज हे सगळे आपले जमी आपल्या नांवाचेर गवळी खेळटाले त्या लोकांनी राजकारण करतले आनी त्या लोकांचे धावणे गुलामगिरीक आमी रावले. तिच्या नरकांतल्यान जर आमकां भायर जर सरपाची गरज आसा जाल्यार आज विचार करपाची गरज आसा की आमी हे फुडें सुद्दां राजकारण करतले म्हणून आमी राजकारण समाजकारण आणि राजकारण ही एकाच नाण्याचे दोन बाजू असतात ही सांगपाचीच वेळ आयली आसा. आणि जे लोक केन्ना 2% लोक असतात हे लोक आमचेर फक्त तरी चलयताले म्हणजे आमचो जो विचार आमचो गिन्यान जो आसा आमची बुद्धिमत्ता जी आसा आमी केलो काबार कष्ट जो आसा याचे दामणे आमी मानताले किंवा ताळीन दिल्लो काही गोष्टी जे नियम जे असतात ते आमच्या लागतार आमी कपडे घेतले मस्ती जर मुखार जर चढली तर ती नशे घेवपाची ताकद जर कोणा भितर जर आसा जाल्यार तुमच्या ह्या सगळ्या उठाच्या गणेगाचो वागाडी वागिडी सारख्याच्या रक्ता भितर आसा. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात.
आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. बनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही म्हजी जापसालदारकी आनी सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपूय म्हजें कर्तव्य आसा. आनी हे सगळें शक्य जालां पंचामृताक लागून. भारताचे पयले फॉर्टिफायड तांदूळ आनी हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातल्या पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफायड. कोमुंदाद आनी सरकारी सुवातेवेली अनधिकृत घरां कायदेशीर करूंक सरकारान विधानसभेत कायदो केला. ताचो परिणाम हायकोर्टाच्या ऑर्दीचेर जातलो. सरकाराची हायकोर्टाक जाप. बेकायदेशीर घरां ओडोवची म्हूण हायकोर्टान दिल्ल्या ऑर्दीचे अंमलबजावणेचो स्टेटस कळूंक आयची सुनावणी आशिल्ली. पंचायती पालिकांक 4 सप्तकांचो प्राझ कोर्टान दिला. Matter came up today. The court was of the opinion that since there are many panchayats and many compliances to be done, court wanted some sort of a mediation, not a mediation exactly, but to do the work of finding out and reconciling the whole thing, because there are too many illegal constructions, there are too many reports, there are too many replies and affidavits. So somebody had to compile this and bring to the notice of the court by way of a chart or some note. So the court has told us, along with the amicus curiae, to prepare some modalities by virtue of which the court can be informed about the exact position as far as compliances are concerned. I also told the court that there is change in law in between and some structures are protected. So that also will have to be brought before the court, and accordingly the court agreed with our suggestion. The court has now fixed the matter on 13th of November. In the meanwhile, we will try to compile all the documentation which runs into hundreds of pages. That will be compiled, and a proper note or a sort of synopsis will be given to the court. So the court is updated about the latest position as far as this petition is concerned. Sir, what did you mean? You said that there is change in law. So what did you mean? So there are 3 laws which are passed in the assembly. One is about the Komundad land, other is about the government land, and third is about the regularization of all these structures. So that law has given protection to these particular structures. That law has been implemented and it will be implemented, as a result of which people will be able to file regularization application. There is a procedure and a detailed procedure prescribed for regularization of these structures. So that will be also brought to the notice of the court, and the impact of that law on these proceedings will be also informed to the court, and thereafter the court will make necessary orders in this regard. 2012 घडलं ते परत जावंक जायना. मायनिंगाक आमचो विरोध ना, मात स्थायी मायनिंग जाय. सुनावणेक लोक उलयला. अग्रवंशी कंपनीच्या होणा सुशीच्या मायनिंग ब्लॉकाचेर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची भौशीक सुनावणी जाली. करता तें कायदेशीर करात. सरकाराचो मायनिंगाचेर कंट्रोल नाशिल्ल्यान खंय मायनिंग बंद पडलें. 12 जुलै 2012 हो काळो दीस कित्या खातीर तर हेका जबाबदार कोण? त्या टायमार 2012 ह्या व्यासपीठार बसलेले लोक, पॉलिटिशियन
हे जबाबदार असले जी बेधुंद मायनिंग जाता जाली ताका जबाबदार ह्या व्यासपीठार बसल्या त्याच्या पयलीं कोण बसलेले ते लोक मायन्स डिपार्टमेंट गव्हर्नमेंट मशिनरी पॉलिटिशियन हेंच्यांनी ह्यो मायनिंग बंद केल्यो आनी हे कोण गेले लोक आसा तांकां 13 वर्सां कोणान घातले त्रासान घातले तेपार म्हणजे 2025 ही अगरवंशी मायन आमकां हांगासर चालू करपाक येता काम कशें आहा कित्या खातीर आमकां कशें तरी बंद पडलेलें आमकां चालू जातलो तेन्ना हांव सगळ्यांक म्हणटा देवा परतून ताका आमी बरें साथ घेवन मायन बरी चालू करची आनी लोकांची समस्या ही पॉलिसीची गरज आसा आयज भुरगो आसा तो 18-20 वर्सांचो कामाक लागता आनी म्हाज्या लागून जेन्ना 48 वर्सां जाता कामाचो ताका काडून उडयता तेन्ना म्हाजें लायफ कितें. सर एक हियरिंग असलें अगरवंशी प्रायवेट लिमिटेड जो होंडा सोनची एरियन जो मायनिंग ब्लॉक पडटा त्या ब्लॉकाची आयज पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान आयज हियरिंग दवरलेलें. सकाळच्यान हियरिंग आतां चालू असलें, आतां दनपार जाली. खुबश्या लोकांनी आपले प्रश्न मांडले आणि खुबश्या लोकांनी सांगले गजाली 2012 ज्यो कमतरता आसली ज्या गजालींचेर ते 2012तल्यो गजाली लक्षांत दवरून आता जी मायनिंग आहा ती स्टार्ट करपाची आसा म्हणून सांगला. लोकांनी खुबश्यांनी सपोर्ट दाखयला, बट लोकांनी एकच सांगलें की मायनिंग जर जाय जाल्यार सस्टेनेबल मायनिंग जाय, तर तेंच्या स्टुडंटा खातीर कल्पेश गावस. म्हापशा बाजारांतल्या एका दुकानात ईडीची धाडीत 2 ते 3 कोटी रुपयांचे अवैध परकी चलन वेव्हाराचो पर्दाफाश केला. गोंय विमानतळ कस्टमान धरिल्ल्या $35,000 रकमेची सुत्रां सोदीत ईडी म्हापशेच्या लॉजा शामू म्हणटा त्या दुकाना मेरेन पावली. दुकानदारा कडेन जाल्ल्या संवादाचे पुरावे खंय ईडीच्या हाताक लागल्यात. संवसारीक काळजाच्या दिसा निमतान गोंयच्या मणिपाल हॉस्पिटलान गोंय आनी कोंकण वाठारांत पयली यशस्वी ट्रान्स कॅथेटर एज टू एज रिपेर प्रक्रिया करून हृदयाची जतनाय घेवपाचो एक मायलस्टोन गाठलो. ही प्रक्रिया 77 वर्सांच्या दादल्याचेर केल्या. ताका खंय गंभीर आनी खूब वर्सां सावन काळजाचें दुयेंस आशिल्लें. So I'm going to highlight about the case what we did in Manipal hospitals. It's the first time it is done in Goa. It's, mind you, this higher end procedure don't come under GDSSY because they are very costly procedures. Don't be under the impression that the insurance. These are basically very high end procedures, high risk surgical procedures which cannot be covered under a routine government scheme. He was a 77-year-old male with significant cardiac history. He had undergone a bypass surgery in 2001. Multiple angioplasties in 2004, 2011, 2011, 2021. The family was counseled for transcatheter H2H repair. The TEER procedure was successfully performed on the 6th of September, this month only, at Manipal Hospitals. First such procedure in Goa, and also in the entire Konkan region. The patient's heart, what was most important that till now, before the availability of MyClip, the only option was to open a heart, put a clip across the leaking valve, and then send the patient home. But this requires a very morbid surgery, high risk, just a keyhole. I thank from bottom of my heart Dr. Nikhil and all his doctors who helped me for my surgery on the 8th of this month. I feel like 20 years younger now. Yeah. I couldn't lift my granddaughter from
down, you know. Now I lift her from down. I go for walk every morning 1 hour and evening 1 hour. So I feel much better, and I think God bless you and keep you going with this, okay? नवरात्रां जाल्ल्यात मखर आरतीची परंपरा. दसऱ्या मेरेन मखरांचो उत्सव चलता. आमी दर राती तुमकां एक देवतेचे मखरांतल्या आरतीचे दर्शन घडयतात. आयचे न्यूज बुलेटिन सोंपतना पळोवया धारगळची देवी शांतादुर्गा आनी गवंडाळकान्नीचें मखर. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. न्यूज बुलेटिन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही जे खातात ते तुमचे भलायकेत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पयशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक. हातूंत आशिल्ले एंटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेंच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणांत हाडटा आनी न्यूरो डिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल. घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय.